आणि त्याच फाटल्याचे मामी गेली शेपडी आलिशा. थँक्यू आणि प्लीज हे रेसिपी आता घालताय तांकां सगळे सपोर्ट कराय. कित म्हणटाय तुमी केश लागल्या तुमकां पोक सोरपोतेल रेसिपी म्हाका जाल्यार लायक जाल्या समजता तुमकांय लायक जाल्या आसता मू. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. केशाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय मू. तेच भाशेन हांव अलिशा मामी डाडा आमी बरी आहाय गायज. आनी हांव तुमकां आयज गुड मॉर्निंग म्हणपा भायल्या येयला गायज. कित्याक न्हू भायल्या बरो वेदर आहा गायज. आतां बरें वत आहलें बट मातशें चेंज जालें सो ओके. वत येता वयता बट गायज वेदर सारको परफेक्ट आहा, बरें दिसता भायल्यान. आनी जायत कामूय केलें गायज. सकाळी फुडें उठोन नाको रोप धुयलो कित्याक वत चोयलो न्हू. वत चोयलो म्हणटकीर रोखडो रोप धुवपाचो. सो रोप धुवन सुकोवंक घायलो. हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्यार हिंग घायलो आहा. वचय हे सायडीक घायलो आहा. आनी गायज ते मॅस न्हू आजून वयलो ना आमी. आम रावताय एनिकागी गाडी. एक्चुली एनिकागी गाडी न्हू ब्रेक डावन जालो आहा. आमगे गाडयान न्हू चोड जायना एपार उडोवपा. 2-3 ट्रीप मारूंक पडल्यो. सो एनिकागी गाडी आहा आनी आमगे गाडी बारबो वयली न्हू जाल्यार जापको काम जातलें तेका लागून तें तशें आहा. आनीक अजून ब्रेकफास्ट केलो ना गायज. हांवें फ्रेश जालां, बरो न्हावला आनी बरो भायल्या येया म्हणलें तुमकडे खबर मारपाक ओके. आनी गायज समजता तुमकां मुगेली सबस्क्रायबरान ज्यो रेसिपी गायले त्यो तुमकां लायक जाताय आसतली मू. आनी हांवें चोयलां गायज जाय जाण कमेंट मारताय तांकां आनी बरें दिसता गायज जेन्ना तुमी तांकां कमेंट करताय. आनी कित तरी कमेंट केलें तांकांय उमेद येता न्हू. सो थँक्यू तुमकां. आनी अशेच भाशेन गायज मुगेले फूल व्लॉग्स बेगिनतले बेगीन मुगेले नॉर्मल व्लॉग येवपा लागतले आफ्टर दीस रेसिपी ओके. ह्यो रेसिपी खबर जाली म्हणटरी म्हाका दिसता चडान चड आनी एक 3 रेसिपी कित उरलो आहाय. सो ह्यो 3 रेसिपी जाली म्हणटरी हांव मुगेले मागीर नॉर्मल व्लॉग घालूंक लागतलो ओके. सो चोयलो आसतलो तुमी वेदर काय बरतो आसतलें मोडप चोय काय बरते ओके. हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्यार चोय मातशें क्लाउडी येश आहा बट इट्स नायस. पावस ना काय ना ओके. सो या आतां भितर सद्याक आनी नानाय येयलो आहा गायज. नाना येयलो आहा, मारू मामा येयलो आहा, नानागे व्हडलो चेडो ओके. सो तोय येयलो आहा. तुमी जायत जाण आवडटाय आसतलें तेका मावरूक ओके. हांव तुमकां दाखयता. पयलीं सद्याक करुया ब्रेकफास्ट आनी मेळया तुमकां दाखोवया नाना आनी सगलीं कोण येयलो आहाय तेंकां सगळ्या दाखयता ओके. सो चलया भितर. तेच भाशेन गायज न्हू हांव मुगेलीं झाडां सगलीं भायल्या हाडून दवरता कित्याक न्हू मातशें वत येयलो आहा न्हू आनी मातशें तांकां फ्रेशूय एअर जाय. भितरूय आसताय न्हू ती. सो ती भायर हाडून दवरतलो आतां. So guys, the comment of the day. The comment of the day is from Betsy. Betsy says, "Hi Mercy, Alisha and little tiger. Hope all fit and fine. Yes, we see the chicken roast recipe. Chicken looks really yummy and outstanding plating. All thanks goes to Mercy and Alisha for really motivating people and your subscribers to show their talent and recipes of cooking. Hats off to you, Mercy. God bless you." Thank you so much, Betsy. God bless you too. It means a lot to us. The kai bo comment gaile amka, like not just 1, 2, like 3, 4. But in this session amka janna comment heta idana. It's like that it shows that to first of all the full vlog so it won't completely and part by part so ita ani comment galta. That's how we come to know like when people watch in full and amka kotta okay ata Betsy soila sogle like parts teje. So thank you Betsy once again. Also guys I ji recipe gailoli tum soila astoli like kai bo amge Goan Sorpotel okay. Recipe kele amgele Janevey okay. Janevey is from Reading आणि तेगले चॅनल हा डेली व्लॉग्स करता युट्यूबाचे गायज तेकाय सपोर्ट करूय. गोवन इन इंग्लंड ओके. तेका चॅनला नाव गोवन इन इंग्लंड. सो ओसाय तेकाय सबस्क्राईब कराय तेगले व्लॉग्स चोयाय ओके. Also Janevey, you are doing a great job. I'm one of your subscriber. So keep going, keep doing what you are best at okay. So thank you so much guys once again for all the love and support you guys give us. Comment करीत राहाय आणि मोग दाखोया आमका okay. Thank you so much once again guys and we love you all. सो गायज चोवपा शकताय सो मामी स्वतांचे भाशेन कुजनाक ब्रेकफास्टा हाडलें आहा. सगळे आमकां ब्रेकफास्ट घालपाक रेडी करपाक आनी तेच हाडलें मामी गेली शेपडी आलिशा. मामी म्हणल्यार तेका कोण नाका हांव नाका कोण नाका. हाय गुड मॉर्निंग सगळी कशें आहाय समजता सगळीं हाय म्हण बरी. थँक्यू आणि प्लीज हे रेसिपी आता घालताय तांकां सगळे सपोर्ट कराय ओके. आणि आयज केसो रेसिपी भागो. हाय गाइस कशें आहाय तुम्ही सगळीं समजता हाय म्हण बरी.
आणि जाय जाण हूंय म्हाका मिस कोत्ताय मातशी सांगता सगळीं हूंय तुका मिस कोत्ताय हूंय कमेंटान घायला हूंय जाय जाणांनी थँक्यू सो मच तू मोग दिताय म्हण आमकां आणि ओय गायज रेसिपी पळयताय म्हण ब्लॉगूय चड केलो नाय आमी नरे लागो यस सो गायज सद्या रेसिपी चोय पासेसान बरे भाशेन चोय आयज रेसिपी हा आमगेली पोक सोरपोतेल मामी कितें म्हणटा या पोक सरपतल आमगे गोवन ऑथेंटीक लायक मसी म्हणटा इस्टरा कोण आतां हेचा कोरेजमा कोण करपा ना पूण ना हे तुमकां रेडी जावपा इस्टरा करपा सगळ्यांक रेसिपी धाडली सो गायज बरे भाशेन चोय बरे भाशेन ट्राय करूं मेळटली तुमकां इस्टरा ही पोक सोरपोतेल न्हू रेसिपी ट्राय करूं मेळटली कितें म्हणटाय तुमी ओके आणि चाव बेगीन जाय न्ही सो गोवन ऑथेंटीक चावूय जाता गायज हिंगा ब्रेकफास्ट ओके सो ब्रेकफास्ट जालें म्हणटरी हांव तुमकां मागीर मेळटा पयलीं सद्या दाखयता तुमकां नाना आनी मावरू मामा आणि गायज हिचोय आमगेली नाना येयलो हा हॅलो हाय बाय सो गायज चोवपा शकताय नाना येयल्या आणि आमगेलो डाडा आहा हिंगा बसून सदांचे भाशेन न्यूज चोयता ओके तेका हांव बेगिनल्या बेगीन एक न्यूज चॅनल ओपन करून दितलो तो न्यूज म्हणल्यार सारको हे केसली करूया रे तुका गोवा न्यूज करूं जाय तुका ऑल ओवर द वर्ल्ड मरे ओके सो गायज एकाय एक चॅनल ओपन करून दिवपा पडटलो सो गायज फायनली आमी आमगेलो ब्रेकफास्ट केलो आनी ब्रेकफास्टा केलोले आमीन चिकन रॅप बरो चीज घाल आनियन आनी बरो मायनीज सॉस घाल सारकें बरें पेजाद रॅप केलें बरें भरपूर खायलें आणि दादूस हय आणि दादूस चाव पिलो आणि बरो ब्रेकफास्ट केलो मुगेलो तेच भाशेन आलिशानूय बरो पेजाद ब्रेकफास्ट केलो आयज न्ही गो पनीर समोसा आणि पनीर समोसा हाडले गायज विथ चटणी मावरू मामा घेवन येयल्लो एक्चुअली मावरू मामा दाखोवपा हाडलो मावरू मामा मातशें भायर सरला ओके हांव येयलो जाल्यार दाखयतलो ना जाल्यार ना नाना हिंगा आहा आनी गायज समजा तुमी सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केलो आसतलो मू आनी रेडी जाले आसतले मू मुगेलो आयचो ब्लॉग चोवपाक आनी आयच्या मुगे सबस्क्रायबरां गेली रेसिपी चोवपाक आणि आयची रेसिपी जावन हा पोक सोरपोतेल बाय जानवी फ्रॉम रेडिंग ओके जानवी फ्रॉम रेडिंग समजता गायज तुम्ही आख्खी फूल रेसिपी चोयतली आणि आख्खो ब्लॉगूय चोयतली मू आणि गायज जेन्ना तुमकां ती लायक जातली तेन्ना तुमी कितें करपाचें कमेंट करपाचो ओके कमेंट करपा इसो नाका गायज मारे धाकटुलो कमेंट तेंकाय मातशें उमेद येडे ओके सो आतां हांव हिंगा घालता जानवी गेली पोक सोरपोतेल रेसिपी ओके सगल्यांनी चोय आनी हांव तुमकां मेळटा ही रेसिपी जाली म्हणटरी आजच्या व्हिडिओन आम्ही करूया गोवन पोक सोरपोतेल सो स्टे ट्यून्ड गाइस हांवें हिंगा घेतला 1.5 किलो दुकराचें मांस आनी ताचे लिव्हर 1/2 किलो सो हांवें ते धुवन बरें धुवन दवरला आतां ते आमकां बॉयल करूंक जाय सो आय हॅव टू एड वॉटर सॉल्ट and turmeric powder. So let's get started. So guys, I used to take 1/2 teaspoon of salt. Okay. आणि थोडो उदीचो पिठो यूज करतले. There you go guys. Just a pinch. करो. आणि हे बरें मांस उकडून दवरपाचें. चड कुक करून दवरनाका. लायक मिडियम सो येस हांव तुमकां दाखयता जेन्ना हें मांस कूक जालें म्हणटकूच त्या म्हणसर हांव तुमकां दाखयता मसाला काडपाचे इंग्रेडियंट्स सो येस सो हें पळयात गायज मांस बरें शिजता आमचें सो हें आजून जावंक ना सो येस मातशें शिजोवंक दी आनी चडूय शिजयत जाल्यार मागीर कातोता तेन्ना मोडटा तें सो तेका लागून ते चडूय शिजोवंक जायना ओके सो गायज हांवें हिंगा घेतल्या काश्मीरी चिलीज अरावंड 25 चिलीज घेतल्या आनी हाफ ऑलमोस्ट लायक 10 चिलीज हांवें डी-सीड केल्या हे पळय गायज सो इफ यू डी-सीड तो तुमकां बरो एक कलर दिता सो येस आनी त्यो हांव मातश्यो विनिगरान फुगोवंक दवरतलें की ते वांटपाक मागीर मातशें इजी जाता म्हणून आनी हांव यूज करता रेड वायन विनिगर गायज ट्रस्ट मी हे विनिगर यूज करात वेन यू मेक सोरपोतेल इट रियली टेस्ट व्हेरी व्हेरी गुड सो तुमी ट्राय करात आनी पळयात रेड वायन विनिगर
तशेंच हांवें घेतल्या लसूण अरावंड 1 आनी अर्दो लसूण यूज केला आनी आलें धाकटे 2 कट करून ते ऍड करता हितून मिरसांगेन आनी मागीर आमचे मेन इन्ग्रेडियंट्स आसा जिरें 2 tablespoon around 20 cloves peppercorn घेतल्या 25 around आणि 1.5 cinnamon stick आणि एक घेतला गोड. आय एम शुअर थोडो लोक गोड घालना आसतलो बट अगेन हो एक टेस्टाक आनी कलराक ट्राय करात आनी पळयात गायज. सो हे हांव ऍड करतले आमचे मिरसांगेचे बराबर. सो ते गो गायज आणि मागीर त्याच्या उपरांत आमी ऍड करूया 1 tablespoon साखर. ओके येस परफेक्ट. आणि बांदता आसतना थोडो उदीचो पिठोय घाला गायज. आय जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू गायज. सो येस थोडोसो उदीचो पिठो घालात आणि मागीर हे बरें बारीक पेस्ट करून घेयात. सो येस पेस्ट रेडी जालो म्हणटकूच हांव तुमकां दाखयता फुडलो प्रोसेस. पळयात गायज काय बरो कलर येयला तो पळयले. सो येस सो नेक्स्ट स्टेप जाले गायज. सो ते आतां हांव कातरूंक लागता. Mama. सो पळयात गायज हांवें कितले बारीक कातरला. थोड्यांक मोठे लायक थोड्यांक बारीक लायक बट येस आय थिंक दिस इज परफेक्ट सायज फॉर मी. सो येस कीप गोईंग. दिस इज द वर्स्ट पार्ट गायज मांस कातरपाक. 2,000 years later. आणि ऑलमोस्ट जालें गायज. सो येस कातरून जाले उपरांत तुमकां हांव नेक्स्ट स्टेप दाखयता. सो स्टे ट्यून. सो नेक्स्ट स्टेप गायज हें उदक भायर उडयनाका. हें स्ट्रेन करून सायडीक दवरात. सो दिस वी वील यूज इट लेटर ऑन. ओके हांवें तें स्ट्रेन करून सायडीक दवरला. आतां आमी मांस भाजपाचें काम करुया. आनी बरें भाजून घेवया. मातशें सांबाळून गायज कित्याक मांस भाजता तेन्ना कितें कडेन तें उसळटा. सो येस मातशें सांबाळून घेयात. पळयात गायज आनी चडूय भाजूं नाका. सो दॅट इज परफेक्ट. सो आतां नेक्स्ट बॅच आमी भाजूया. सो गायज दुसरो बॅच जाता म्हणल्यार आमी नेक्स्ट प्रिपरेशन करुया. सो हिंगा हांवें घेतल्या 3 मिडियम कांदे. सो ताका आमी सारके बारीक चॉप करून घेवंक जाय. ओके सो कांदो हांवें बरो बारीक चॉप केला. हांवें आंडी दवरल्या. सो तेल घालात आनी लेट्स फ्राय दी ऑनियन. आनी गायज हांव एड करता 2 चिलीज. तुमकां जितले तीख जाय ती तुमी यूज करात. सो एट द मोमेंट आय एम गोना यूज 2 चिलीज आनी मागीर हांव टेस्टपून आनी जाय जाल्यार हांवें एड करतलें. सो येस तो भाजता आसतना थोडें मीठ यूज करात एंड कीप फ्रायींग इट टील इट बिकम्स गोल्डन ब्रावन. आमचो कांदो बरो कॅरमलायज जाला. सो आफ्टर दॅट आमी एड करतली वांटलेलें आयन.
ते मातशें भाजून घेऊया. ओके. आणि हो मसाला बरो भाजल्या उपरांत आमी ऍड करतली हे भाजलेले मांस. ते बरें मिक्स करून घेऊया. मसालो बरो मिक्स जाल्या उपरांत आमी हे दवरलेले उदक तितून घालपाचें. ओके. आनी ते बरें शिजोत येवंक जाय आतां. सद्याक हांवें उदक यूज करूंक ना, बट पळोवया. उदक जाय दिसलें जाल्यार आय विल एड सम लिटल बीट ऑफ वॉटर. सो येस गायज, हांवें उदक थोडें उदक यूज केलें. हांव म्हाजो मसाला मिक्सराक घालो, तेच उदक हांवें एड करता हेका. आतां तें बरें शिजोवंक जाय गायज. आनी तुमकां जरी तर दिसता तेका मीठ जाय, साखर जाय, देन यू कॅन एड इट. सो आय विल चॅक इट लेटर. मातशें शिजोवंक दी पयलें. आतां हांव एड करता ह्यो 2 मिरसांगो. देन लेट मी जस्ट वाव, कलर पळयात गायज. आनी पळयात गायज, आमचें सोरपोतेल इज रेडी. फ्रेंड्स, जेच्या केया. There you go guys, आमचे सोरपोतेल जावन आसा रेडी. सो गायज, कितें म्हणटाय तुमी? केश लागल्या तुमकां पोक सोरपोतेल रेसिपी? म्हाका जाल्यार लायक जाल्या, समजता तुमकांय लायक जाल्या आसतलो. लायक जालें जाल्यार प्लीज लायक करूया गायज, आनी कमेंटूय करूया. ओके. तेगे रेसिपी वयल्या केश लागल्या आनी कितें ती. ओके. आनी तेच भाशेन गायज असो टायगरूय येयला तुमकां हालो म्हणपाक. टायगर आहलोलो भायल्यान. ओके. भोंवला आत येयला. वॉट यू सेइंग बॉय? ओके. सो मेळयता तुमकां मावरू मामा आतां येयला. ओके. दाखोवया तुमकां. सो गायज, तुमकां सांगलो हांवें मावरू मामा दाखयत म्हणून. ओके. मामगेलो भाव, व्हडलो भाव, आनी हो जावन आहा मावरू मामा. ओके. जायचं वळखता आसतलें तेका. तो रिट्रीट आनी ती ऑर्गनायज करपा सारको नंबर 1. व्हॉट यू से मावरू मामा? Yes, great. You want to say something? Yes, sure. Mercy doing a great job, and it's wonderful that is, family member, fantastic job is doing, updating every day what's happening. So he's becoming now famous. He's giving a news from here to the entire world, which is amazing. Go to Goa, America, Canada, wherever. Fantastic feedback. So continue supporting him. Wonderful job he's doing. Keep connecting. What's happening different places. Let's know each other wherever we are. आनी मावरू मामा, आमगे युट्यूब फॅमिली आहा न्हू, तेंका न्हू तुमगे प्रेयरा मातशें दवरपा जाय तुमी. ओके. Yes. तुमचे प्रेयरा बगताय न्हू, Yes. रिट्रीटा मातशें तेंका कोणा भलायकी पासत, कोणा पासत मातशें मागण्याकूय दवर तेंका. ओके. Yes. तूं कितें सांगोसोत Every तेंका? Friday Any evening. blessings? Yes, of course. Every Friday evening we are doing prayer meeting. We got a powerful intercessory team, and when we come together, we know the presence of the Lord is there. Whatever we ask, whatever we pray to the Lord is so merciful. He always answers our prayer. So any petition, any problems, any situation you are, for our Lord, nothing is impossible. Please do put in the chat box any prayer request, and whatever this job, a relationship, neighbor issue, financial issues, just put anything, whatever you want. Our Lord is so gracious, merciful. We can pray and be sure that the Lord will answer our prayer. So just continue supporting our mercy. Thank you मामा. Thank you मावरू मामा. सो गायज, ऐकलं आसतलें तुमी. सो मावरू मामा म्हणून सोदता कसले मागणे कितें कसले जावं देवाक मागल्या मेळटा. ओके. आनी ते तुमकां प्रेयरा घालतले. Especially मावरू मामा, नाना, तेंगेली आखी टीम आहा ती फुल. ओके. एनीथिंग गायज कमेंट करूया कितें तुमकां जाय जाल्यार, and I will tell मावरू मामा to put you guys in prayers. Mama, because they already know Nana is in prayers. ओके. थँक यू मावरू मामा. Thank you. Thanks for that, Nasi. Thank you. आणि गायज, तुम्ही आयची रेसिपी चोयली आसतली. मावरू मामान चोयल्या लायक जाली तुका न्हू रे? Very good. Nice. सो गायज, तुम्ही ट्राय करे. गेली आमगेली जेनवी गेली सोरपोतेल रेसिपी. ओके.
आणि कशी लागल्या कितें तें कमेंटानूय सांगाय. ओके, सो समजा आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूया, शेअर करूया आणि सबस्क्राईब बी करूया. थँक्यू फॉर वॉचिंग. मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान. टिल देन गायज, God बाय. bless.